पॉली ह्या भागांतलो म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान फोन मारलो हिंगासर की आमच्या 10 जाणांच्या बुसाचे लॉक मोडला म्हणून. म्हणून हांव येयलो हिंगासर आनी पळयत जाल्यार खरेंच ह्या बुसाचे तेणें लॉक मोडला आनी भितर सरला. हितून आमी कितें करता एवरी इयर गांवचे कोणाची पळय कितें हें आसता इच्छा आसता हें करपाची तेन्ना ते आमी लोक त्योच करता कित्याक हो मिलाग्रीचो हुरीस. ह्या बुसाक पिणको जाल्यो आमच्या ग्रेट ग्रँड फादराचे म्हणटा कशें अशें. तसोच हिंगासर एक घर आहा त्या घरान एक ज्वेलरीस म्हणून आहा असलो जाणटो. तेन्ना पळय आमी धाकटे भुरगे आसतना पळय तो ह्या सोप्यार न्हिदतालो कित्याक जायत्यो व्हडयो भायर वयता पळय तांकां पळयतालो तो बरो बरो पागी तो कळ्ळें न्हू. ह्या तेणें जिवीत तेणें ह्या पुस्तान काडला. तशेंच आयज सकाळीं जेन्ना हेणें म्हाका सांगना बरोबर हांव येयलो पळयत जाल्यार हिंगा देवाची इमाज आसली हितून भितर आनी सायडीन मायली देवाची इमाज काडून तेणें भायर मारली जोऱ्यान. लॉक तोडला लॉक मारला. हांव कितें म्हणटा जरी तर तुका हिंगा पुस्ताचें कितेंच तरी विचारूंक जाय आसलें. हें घर लागीं आहा त्या घरान वचून तेणें विचारूंक जाय बाबा ह्या पुस्ताक तुमी लॉक कित्याक मारला आनी हिंगासर झाडां लावंक जाता काय म्हणून. जरी तर झाडां पत्त्यान लायतलो पंचायतचें लायसन जाय. आमी आमच्या गांवचे जाण आमी लायसन घेता कित्याक कोत्तले जाल्यार हेणें कांय पंचायतीक पत्त्यान इन्फॉर्म करता हिंगासर झाडां लावंक म्हणून केलें. तरी एका भुरग्यान ही हिंगासर हाडायली ती नाजाल्यार हो खुरीस तो आख्खो कावर अप करतलो. कित्याक ह्यो खुरीस कितें आहा जे आमचे नुस्तेकार पळय भाव आहा जेन्ना तेंचो धंदो पळय ते स्टार्ट करूंक वयता दर्यान वयता तेचे पयलो ते हिंगासर त्योस कोत्ता. ह्यो त्योस करून तेचे कडेन मागणें घालून ते भायर वयता. तशेंच तेंचो सिजन कबार जाल्या उपरांत ते परतून येवन ह्या पुस्ताचो त्योस कोत्ता आनी सांगता बाबा आमकां तुवें दादोशी केली म्हणून तुका आर्गां भेटयता म्हणून ते हें कोत्ता. हांव म्हणटा कितें जरी तर तुका कितें आहलें न्हू जाल्यार ह्यो हिंगासर कोणाक तरी विचारूंक जाय आसलें. आनी तूं कोण तूं भाडकारूय न्हू हिंगासरलो. एक भाडकार तो जालो जाल्यार एक भाडकारान कितें तरी करूंक जाता तेजेर मागीर एक्शन न्हू. तूं भाडकारूय न्हू तूं कोण भायलो कोण हिंचो गुजराताचो दिल्लीचो आमकां कांय खबर ना. आयज तुवें तर ह्या पुस्ताचें हें पडलें फाल्यां तूं हिंदूचे आमचे तिवोला आहा मागीर मस्जिदां सगळ्या धर्मांक तूं हात घालतलोय. अशें जावंक शकना. आयज तुवें पुस्ताक केलें फाल्यां सगळ्या धर्मांक तूं हें करतलोय. तशें जायना तें कितें कितें आहा कितें कायद्या प्रमाणे कितें तरी करूंक जाय न्हू. न्हू म्हणून बरें पुलिसेक तरी इन्फॉर्म करूंक जाय बाबा ह्या पुस्ताक लॉक मारला कित्याक मारला हें तरी विचारूंक जाय न्हू. तें कांयच विचारप ना 10 जाणांक विचारूंक काय तूं भायलो येता लॉक मोडटाय आनी चल्लोय. होय ह्या भुरग्यान तो आमी तेजें नांव नको तो अननोन 2 जाण भुरगे आसले लेबर चेकना तेन्ना हाडले ताले आसता न्हू तेका बाबा कितेंय करता आपूण जेलो घालता एक म्हणटा हो मागणें करता तेका 10 जाण आसता बाबा रायट बाबा ते ताले आसता लॉक उकडून बाबा आपूण जेलो घालतलो ते सांगूंक जाय न्हू. विदावट पेन वचून खंयच्याच हेतून ताले उडोवन मोडूंक जायना. तेका हें आसता 10 जाणांक विचारूंक आसता 10 जाणांचो फुरीस तो आतांचो न्हू आमी मारले जाल्ले तो आतांचो आमी कोणूय फिशरमॅन वयता हेका पांय पडून आसतना केन्ना तसो ना कोण गरोवपी वयता हेका विदावट हें करूंक जायना न्हू. तितली इमाज काडल्या भायर उडयल्या हें रायट न्हू. हांव मागता PSIक आनी PIक हेचेर बेगीन एक्शन केलें आनी कित्याक उडयला पळय ते जाणा जावंक जाय. आनी ही झाडां ही लावंक जायना कित्याक ही झाडां लाय आमीच लायतले आसले नाल्यार ही झाडां लावंक जाय. कित्याक हे नुस्तेकार भाव पळय भायर वयता पळय तेन्ना ते साताक उसाचे काडून उमा घेवन वयता तो खुरीस दिसती पडटा पळय तेन्ना तो खुरीसूय धांगतले ते फाल्यां कितें काय म्हणल्यार तो येतलो आनी एका व्हडली शेड घालतलो फाल्यां टेबलां घालून बस. आनी कोणें सांगला ते हांगा ही सोरोप येवंक आदले दिसा एक 2 दीस पयलो हांगा टेबल घालून सोरोप येतालो तो थिंग करतालो पळय तेन्ना म्हाका दिसलें हांगा 2 जाण भुरगे आसले हांगा ताले तोडला हितून हांव नको हितून जाल्यार पळोवपाक हितून तोडला ताले काडला हितून उदकान मारला आनी एक हें आहली आमची पुरीस देवाची विमाज ती काडल्या आनी भायर उडयल्या ती आमची वेलंकनी आनी ती काडल्या आनी सायडीक उडयल्या ती सगळे थिंगाच आहले. जमनीर बीन पडलेले असले की सायडीक जमनीर कांयच ना हांगा लॉकूय ना ती इमाज आहली पळय हाली वेलंकनीची एकूच हें आहा पळय ते थिंगा आहा बाकीचे ते उदकान मारला आसतले जाणा कित्याक आमी हांवें सोदलें पळोवंक गेलो हो लॉकूय मेवता हो हें मेवता ना दर्यान मारले आसतले. 620 कोणाची नांवां कळ्ळ्या नांव अननोन तो नांव हांवूय नको आमी सारकें. तुजें नांव कितें? डायगो फर्नांडीस. टेबल घालूंक तो म्हणटा आपण हांगा पोचोंक जाय म्हणटा टेबल घालूंक आपणाक वारो घेवंक जाय म्हणटा त्या जाग्यार वारो घेवंक न्हू बस तूं हांगा दर फुडें पोचत आमी हांगा न्हू आमच्या देवस्थान हे चलता आमचे पिणका गेली हांगा समोर हांव पळय जोल्माक नासलो
तुमची आतां मागणी कितें आसा? आमकां ताका हाडूंक जावं आनी ताका सांगूंक जाय ती झाडां काड आनी वच कितें म्हणून आमकां नाका हांगा चोडा ड्युटी केल्ले आमकां नाका हांगा दवर तुमचे ड्युटी करूं येता तुज्या घरा कडेन करूं आनी तुजें घर हांव तुजें आतां तुम्ही पळयतात GNH.